आज आमची जॉईंट मिटींग जाली विथ ऑल द ऑपोजिशन MLAs आणि आमचो LAPन ही मिटींग आपयल्ली. जे डिस्कशन जालें मेजरली की जे बजेट सेशन आसा ते बजेट सेशन कमी म्हटल्यार 14 दिसाचें केल्लें आसा तें ऑलमोस्ट 18 डेज गेले ते 18 दिसाचें आसलें. सो मिनिमम आमी चिंतताले की 20 दिसाचें तरी आसतलें, पण तें दिसोंक ना आमकां. तरी पूण आतां आनीक अशे स्पेक्युलेशन्सूय आसा की बायपोल इलेक्शन आतां बेगिनूच बायपोल इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा फोंडा हांगा, आनी त्या इलेक्शनाक लागून तें सेशन आनीक कटेल जायत काय कितें हेय प्रश्न पडटा. कित्याक गोंयकारांचे कितलेशे इश्यूज जे आसा ते आमकां मांडपाक जाय आनी आतां ऑलरेडी आमचें प्रिपरेशन चालूच आसा. पण सडनली समज कटेल जालें नाल्यार हो जो अन्याय गोंयकारांचेर जातलो हेज्या बाबतींतूय आमी उलयल्या आनी आमचो एक जॉयंटली एक लेटर आमी स्पिकराकूय घालतले की हे कित्याक लागून कमी केला, कित्याक एक्चुअली ते चड आसपाक जाय ते कमी केला आनी फुडें ते कटेल बीन करपाक जायना म्हणून हेजे बाबतींत आमी तें लेटर करतले. तशेंच आमी गव्हर्नराकूय मेळटले की आमचे जे प्रश्न गोंयकारांचे कितलेय प्रश्न आसा इश्यूज जे आसा ते इश्यूज डिस्कस करपाक. आनी आयज तुमी पळयला आसा CAGन पासून कितलेशे नॉर्म्स आनी कितलेशे नोटिसान हाडलेले आसा. जावं तो कितलोसो 11,000 कोटीचो जो डेप्थ आसा गोंय सरकाराचेर तो डेप्थ वाडत चल्लेलो आसा आनी तो फुडें आनी समज कमी करिना तो आनी वाडटलो. सो अशे कितलेशे प्रश्न आसा ते आमकां डिस्कस करपाक जाय आनी हेज्या बाबतींत तो सेशन जो आसा तो वाडोवपाक जाय. हें एक आसा आनी दुसरें कटेल जावपाक जायना हेजेर आमी दोनी उलयल्ले आसा. ओके विरेश, आनी एक गजाल, जेन्ना एसेंब्लीत आमी पळयता युनायटेड ऑपोजिशन, आतांय तुमी युनायटेड ऑपोजिशन आसा, सो लोकांचें एक्सपेक्टेशन वाडटा की भायर जेन्ना ती इलेक्शनां जाता तेन्नाय युनायटेड ऑपोजिशन दिसचें. फोंड्या पळयत जाल्यार सद्या तरी दिसना. तुमचे प्रेसिडेंटानूय सद्या स्टेटमेंट केला की जे काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट आहा तांकां जावं सावथ गोवा MP आसा तांचो तांकां तरी आयकल्यार अशें दिसना की तांकां RGP वांगडा जाय म्हणून. सो ह्या गजाली पळय गोंयाक लागून आमी सदांच एकटे येवपाक रेडी जाल्ले आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें एसेंब्लीन जेन्ना जेन्ना अशे विशय जालो आनी युनायटेड येवन गोंयचे हिता खातीर जे विशय घेवपाक जाय ताका लागून एकटे रावन आमी सगळ्यांनी बिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आमी सदांच गोंयचो हित पयलू धरलो आनी तो आवाज सदांच काडलो. आनी आतां पासून आमी जी जॉयंट मिटींग घेतल्या तोय गोंयचो विशय घेवन म्हटल्यार गोंयकारांक कितें जाय आनी गोंय कशें गोंयांत कितें उरपाक जाय हेका लागून आमी चिंतून तें करता. आनी जो स्टेटमेंट आयज आमच्या प्रेजिडेंटान मनोज परबानूय केल्लो आसा तो सारको आसा. कारण कितें आसा की काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट तुमी पळयता आसतलो एवरी टायम एक स्टेटमेंट काडटा, मात तो एलायन्साच्या बाबतींत कांय उलयना. तो ताका जेन्ना विचारता की बाबा एलायन्साचें कितें आसा, ना आमी सगळ्याक काम करतले. दुसरो तेंचो MP जो आसा तो एक स्टेटमेंट काडटा की आमी सगळ्याक कंटेस्ट करतले, आमी 27 सिटां हाडटले. सो तांकां कितें करपाक जाय तें तांकां म्हाका दिसता तुमी तांकां सारकें विचारपाची गरज आसा. कित्याक एवरी नाव एंड देन तेंचे स्टेटमेंट अशेंच आसता, ते क्लियर स्टेटमेंट कांयच करिना. सो फाल्यां आतां जो बायपोल इलेक्शन आसा त्या बायपोल इलेक्शनाक आमी जाय नाका तेंय सांगपाक जाय. RGPचो सपोर्ट तुमकां जाय काय नाका तेंय सांगपाक जाय. त्या भशेन आमकांय तयारी करपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम जिल्ला पंचायत इलेक्शनाकूय तशेंच केलें की लास्ट मुमेंटाक आमचो घात केलो आनी लास्टाक आमकां इंडिपेंडंटली सेपरेटली वयचें पडलें. आनी तुमकां खबर आसता तितूनय आमच्या गोंयकारांनी जो विश्वास आमचेर दवरलो त्या प्रमाणे आमी 10% वोट शेअर परत एकदां काडलो. म्हटल्यार आमची जी वोट शेअर आसा ती रिटर्न केली. तितून आमचे 2 ZP निवडून येयली. सो आमकां समज चड टायम मेळ्ळो नाल्यार आनी येतले ZP. सो आमी आतांच आमची तयारी धरता. फाल्यां तांकां कितें आसा नाल्यार तेंच्या पार्टी प्रेजिडेंट तेंची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय कितें आसा तें. गोंयकारांक जाय, लोकांक जाय, आमी लोकांक जाय ते भशेन वयतले आनी आमकां जें काम करपाक जाय आमी तेका ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपाची आमची क्षमता आसा आनी ती आमी काम चालू करता. फोंड्या बायपोल्साक काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो हे आसता तुमकां, कारण जर अलायन्स जालो जाल्यार काय पळय तें डिस्कशन जें आसा जेन्ना तेंचो कितें प्रपोजल येता तेन्ना तें जातलें. आजून पर्यंत तरी कांय प्रपोजल येयल्लो ना. समज प्रपोजल येयलो नाल्यार तें डिस्कशन आमची कोर कमिटी आसा, आमची फोंडा ब्लॉक आसा, बाकीची कमिटीज आसा तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मेळोन आमी तें डिस्कशन करतले. पण जेन्ना पर्यंत प्रपोजल येना तेन्ना पर्यंत आमी कांय सांगपाक शकना. विरेश, आनी एक गजाल वेंजी उलयता म्हणपाक लागलो की आपाक 10 सिटां, गोवा फॉरवर्डाक 5 सिटां, बाकीची काँग्रेसाक. पूण तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन पळय कशें आसा सीट शेअरिंग जालें एक्सपेक्टेशन आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना. ते बेश्टेच कितले मेळटले कितले ना कशें आसा कितें ना तें उलोवन कांय फायदो ना. आतां गेले ते फावट पासून आमी जेन्ना एलायन्साची उलयल्ले आमी स्ट्रेंथ वायज उलयल्ले खंय खंय आमची स्ट्रेंथ आसा. तुमी वोट शेअर पासून आमचो पळयलो जे कडेन स्ट्रेंथ आसली त्या कडेन आमी आमची सिटां क्लेम केल्ली आनी त्या भशेनूच आमी क्लेम करता. फाल्यां आमी म्हणटले आमकां इतले आनी तितले तशें जायना. तें आमचे कडेन कितें स्ट्रेंथ आसा त्या पद्दतीन आमी सीट शेअरिंगाचेर उलयतले. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.